स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन इयत्ता 9वेचो म्हादय या पाठ्यपुस्तकांतलो 5वो पाठ स्वायन फ्लू H1N1 हो डॉक्टर दयानंद मंगेश राव हांच्या पाठाचे आमी वाचन करतली. सुरवेक पळोवया लेखकाची वळख. डॉक्टर दयानंद मंगेश राव, जल्म 1965, जल्मगांव पैरा दिवचल. सध्या ते गोंय वैजकी महाविद्यालयात बायला रोग आनी बाळंटेर शास्त्र विभागात वावर करतात. तांचो कोंकणी चळवळी कडेन लागींचो संबंध आसा. तांचो नचिकेता हो कविता संग्रह उजवाडाक आयला. लायफ लायन फावंडेशन हे बिगर सरकारी संस्थेचे ते अध्यक्ष आसात. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय मळार भलायकी विशयाचेर साबार कार्यावळी बरे तरेन घडोवन हाडल्यात आनी सूत्रनिवेदनाय केल्यात. दूरदर्शनाचेर भलायकी विशयाचेर तांच्या जायत्या कार्यावळींची वितरावणी जाल्या. तांकां गोंय सरकाराचो राज्य युवा पुरस्कार फावो जाला. ह्या पाठांतल्यान बरोवपी आमकां स्वायन फ्लू H1N1 ह्या रोगाची म्हायती दिता. हो रोग वयलेचाराक सादो दिसलो तरी सादूरताय बाळगिली ना जाल्यार तो कसो घातक थारूं येता हें स्पश्ट करता. रोगाचें निदान करप, ताचेर फावो तो उपाय घेवप आनी ह्या रोगाची म्हायती सगळ्याक दिवप भोव गरजेचें हें ते सोंप्या उतरांनी सांगता. भुरग्यांनी, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब फॉर मोर सच व्हिडिओज. अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आता आमी पाठ वाचनाक सुरवात करूया. राजू आपल्या बापाय वांगडा आपल्या काकाक हाडपाक विमानतळार आयिल्लो. ताचो काका दुबयसान गोंया येवपाचो आसलो. विमानतळावेले तरेकवार रंगरंगयाळे तकटे ताचें लक्ष आपणा कडेन ओडून घेताले. विमान उसरा पावतलें म्हूण सुचोवणेवेल्यान ताका कळ्ळें. सुचोवणेवेल्यान म्हणल्यार अनाउन्समेंटा वयल्यान ताका कळ्ळें. राजू हेवटेन तेवटेन चिकित्सक नदरेन पासयो मारूंक लागलो. इन्फ्लुएंजा ए, स्वायन फ्लू H1N1 जाणून घेयात. ह्या तकट्यान ताचें लक्ष वेधून घेतलें. एड्स, कॅन्सर, TB सारक्या रोगां विशीं ताका थोडें गिन्यान आसलें. इन्फ्लुएंजा ए, स्वायन फ्लू ह्या रोगा विशीं जाणून घेवपाची ताची उमळशीक वाडली. रोगा विशीं म्हायती दिवपी भलायकी संचालनालयाच्या खाशेल्या विभागांत बापूय ताका घेवन गेलो. राजू स्वायन फ्लू विशीं म्हायती घेवंक आयला हें कळना फुडें थंय आशिल्ल्या दोतोरान ताचें हास्ते न्हूरेन स्वागत केलें. राजून दोतोराक नमळायेन प्रश्न केलो, दोतोर, इन्फ्लुएंजा ए, स्वायन फ्लू म्हणजे कितें तें म्हाका सांगशात? फ्लू म्हणजे थंडी आनी फोडाफोडी सयत येवपी जोर. नांवा प्रमाण दुकराचें एक दुयेंस. ते दुकरा कडल्यान मनशाक आयलें म्हूण ताका स्वायन फ्लू म्हणटात. पूण जे विशाणू सध्या आमकां त्रास दिवंक लागल्यात ते दुकराचे 2 वेगवेगळे विशाणू. मनशाचो तकटो म्हटल्यार वॉलपेपर, तेचेर म्हायती दिल्ली अशी आसली, H1N1 virus, an unusual cocktail or avian swine and human viruses, bird flu and human flu, swine flu. Pigs may harbor several flu viruses simultaneously. The pathogen may mix to create a new viral strain. Transmission: pig to human. By inhaling viral particles, there is no risk from eating cooked pork. Human to human by inhaling viral particles. Then symptoms of these diseases are high fever, coughing, sneezing, breathing difficulty, loss of appetite. एक विशाणू आणि सुकण्याचो एक विशाणू अशा विशाणूचो जाल्लो संकरीत विशाणू देखून हाका सध्या नवो H1N1 नोवेल H1N1 हे नाव दिला. पूण हाचे गुणधर्म आनी रचना बदलत आसता. हाका शास्त्रीय भाशेंत एंटीजेनिक शिफ्ट अशें म्हणटात. दोतोरान सोंपेपणान राजूक सांगलें. ह्या रोगा विशींचे तकटे हांगा विमानतळाचेर लावपाचें कारण कितें दोतोर? राजून प्रस्न केलो. गोंय हे एक पर्यटन थळ, भोंवडेकारांचें नंदनवन. देश विदेशांतल्यान गोंयचे सोबीतकायेचो आस्वाद घेवंक भोंवडेकार येतात, मिन्स ट्युरिस्ट येतात.
विमानात प्रवासी लागीं लागीं बसतात. रेल्वेत बशीत जशी हवा जनेलांतल्यान भायर घोळटा तशी विमानांतल्यान घोळना. जनेलांतल्यान म्हटल्यार विंडोंतल्यान हवा घोळटा तशी विमानांतल्यान घोळना. विमानांतल्यान प्रवास करपी स्वायन फ्लूचो वायटकार खोंकलो वा शिंकलो जाल्यार ह्या रोगाची लागण हेरांक जावपाची शक्यताय चड वाडटा. म्हूण विमानांतल्यान प्रवास करप्याक ह्या रोगाची जत्राय मेळून तांणी सादूरताय बाळगुची म्हूण हे तकटे विमानतळाचेर लायतात. 2009 वर्सा जगभर ह्या दुयेंसाचे खूब दुयेंती दिसून आयले. एप्रिल 2009 मेरेन 18,449 रुग्ण मेल्ल्याची नोंद जागतीक भलायकी संघटन WHOन जाली. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. फूल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. दोतोर, ह्या दुयेंसाचो प्रसार कसो जाता? खोकली आनी शिंकांतल्यान सदची थंडी जशी एका मनशा पासून दुसऱ्याक जाता तेच तरेन ह्या विशाणूचो म्हळ्यार व्हायरसाचो प्रसार जाता. दूषित वस्तू कडेन जेन्ना निरोगी मनशाचो संपर्क येता, तशेंच स्वायन फ्लू जाल्ल्या मनशाच्या हाताक हात दिलो, ताच्या नाकाक वा तोंडाक स्पर्श केलो जाल्यारूय ह्या दुयेंसाचो प्रसार जाता. दुयेंत मनशा कडल्यान हे दुयेंस तोंडांतल्यान नाकांतल्यान निरोगी मनशाच्या आंगांत रिगता. विशाणू कुडींत भितर सरतकच ते मनशाक कशें लुकसाण करतात तर? राजून आपली शंका मांडली. विशाणू चड करून स्वासाच्या मार्गांतल्यान मनशाचे कुडींत रिगतात. स्वासाच्या मार्गावेली बारीक ल्हव कशी आशिल्ली जागा हे विशाणू आडावन बसतात. मनशाच्या स्वासाच्या मार्गावेलो रक्षण करपी बुळबुळीत पदार्थ जाका म्युकस म्हणटात ताचो थर ते इबाडटात. रक्षणाची ढाल नश्ट करून विशाणू ह्या भागाचेर हल्लो करतात आनी ल्हव ल्हव ताळो, उलमाव आनी नाकाच्या पेशीच्या पृष्ठभागाचेर आपले बस्तान बसयतात. केन्ना केन्ना हाका लागून थंय दुसऱ्या जंतूची वाड जाता. हाका अशें म्हणटात हे घातक ठरूंक शकता. तर तकट्याचेर कितें दिला ते पळय आमी. इन्फ्लुएन्झा A H1N1. Influenza A H1N1 is highly infected and may result in serious complications like bronchitis, pneumonia, or even death in severe cases. Symptoms are fever, coughing, fatigue, sore throat, headache, muscle ache, and sneezing. Prevention: healthy diet, high personal hygiene, regular exercise, check temperature regularly. हे दुयेंस आमकां जाला हे खंयच्या लक्षणां वेल्यान समजता? वॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ दीस डिसीज? स्वायन फ्लूचो संसर्ग जाल्लो मनीस सर्वसामान्यपणान थंडेचे दुयेंस जाल्ले भशेनच लक्षणां दाखयता. सुरवेक सुमार 100 ते 104 डिग्री सेल्सियस जोर आंगात भरता. खोकली येता, ताळो दुखूंक लागता, नाक व्हांवता वा नाक चोंता, खूब थकिल्ले वरी जाता. विशाणू आंगात रिगतकच ताची वाड जाता. पुराय लागण जावन लक्षणां दिसपाक 1 ते 4 दीस लागतात. एकदा ही लागण जावन मनीस बरो जातकच सुमार 1 ते 2 वर्सां मेरेन ताका परतून लागण जायना. हे दुयेंस जाल्लो मनीस खुबशे फावटी 7 दिसां भितर बरो जाता. पूण जर ताची कूड विशाणू कडेन झगडपाक उणी पडली जाल्यार जंतूची लागण वाडटा आनी जिवाक धोको जावंक शकता. पूण दोतोर, अशें थंडेचे दुयेंस खुबशे फावटी सगळ्यांकूच जाता. चड करून पावसांत हवामान बदलतकच आमकां अशें बरेच फावटी दिसून येता. मागीर आमी काळजी कशी घेवप? राजून चिंता व्यक्त केली. हे पळय राजू, पयली गजाल म्हणजे भिवप ना. वेळार दोतोराक मेळप गरजेचें. तेच भशेन खोंकतना शिंकतना तोंडार लेंस वा टिश्यू पेपर धरप. वेळोवेळ हात साबण लावन धुवप गरजेचें. पूण दोतोर, दुबाव आसल्यार आमी जतनाय कशे तरेन घेवप? एक गजाल मतींत दवरपाक जाय ती म्हणजे ज्या जाग्यार खूब गर्दी आसता थंय ह्या दुयेंसाक एका कडल्यान हेरा मेरेन पावप सोंपें जाता. म्हळ्यार एका कडल्यान दुसऱ्या कडेन पावप सोंपें जाता. वाठारांतल्यान कोणाकय ह्या दुयेंसाची लागण जाल्या अशें दिसल्यार आकांत करिनासतना, भियेनासतना भलायकी केंद्रार वचून तपासणी करून खात्री करून घेवप गरजेचें. भलायकी केंद्रार म्हणल्यार हेल्थ सेंटरार वचून खात्री करून घेवपाक जाय.
वापरिल्ल्या टिश्यू पेपरांचो सारको विलो लावप. लेस वापरल्यार तो किटाणुनाशक वापरून नितळ धुवप. दुयेंस बरें जाल्यार 7 ते 8 दीस घरा आराम करप. उदक खूब पिवप आनी बरो पुष्टीक आहार घेवप. हे सगळें करप सामकें म्हत्वाचें. पुष्टीक आहार म्हणल्यार न्यूट्रिशियस फूड. हाचे भायर आनीक विशेष काळजी आमच्यांनी कशी घेवंक येता दोतोर? हाताक हात दिवप ना, भौशीक जाग्यार थुंकप ना, तोंडार, नाकाक आनी दोळ्याक परतून परतून हात लावप ना, एकमेकाक भारतीय पद्दतीन नमस्ते करप, काम करता थंय नितळसाण दवरप आनी थंय वारो घोळटो दवरप, व्यायाम करप, किटाणुनाशक वापरून न्हाणी घर, रांदची कूड नितळ दवरप, जेवपाचे मेज धुवन पुसून दवरप. किटाणुनाशक म्हणल्यार डिसइन्फेक्टन्ट्स वापरून न्हाणी घर म्हणजे बाथरूम, किचन तशेंच डायनिंग टेबल क्लीन दवरप. कोणाकय हे दुयेंस जालां हे कशें सिद्ध करतात? ताळ्याची भितरल्यान एक तपासणी करून पॉलिमरेज चेन रिएक्शन हे पद्दतीन हे निदान व्हडले वैजकी प्रयोगशाळेन करूंक मेळटा. आतां ह्या सायडीक दिल्ल्या चित्रांत तुमकां हात खंय खंय धुवप तेची पार्ट्स दाखयल्या. पुराय तळवो बारीकसाणीन धुवचो. बोटां मदली सुवात, बोटां, तळवो, मनगट, हाताची फाटली सुवात हे सगळें बरें नितळ धुवपाचें. हे दुयेंस जर वेळार आळाबंदा हाडले ना जाल्यार कितें जावंक शकता? निमोनिया जावं येता. मनशाक आदींच आशिल्ले दम्याचे, गोड्या मुताचे आनी काळजाचे अशीं दुयेंसां वाडूंक शकता. मनीस सैरभैर जावंक शकता, ताका मल्लुके भशेन मारून येवंक शकता, स्वास बंद जावंक शकता. दोतोर ह्या दुयेंसाचेर वखद कितें? राजू. हाका सदचे थंड भशेन जोर, खोकली, शिंको हाचेर आळाबंद दवरपी वखदां दिवप. विशाणू प्रतिबंधक ऑसेल्टामिवीर हे वखद गरजे प्रमाण दोतोराच्या सल्ल्यानूच घेवप. हालीं वासिनां उपलब्ध जाल्यात मिन्स वॅक्सिन्स. पूण H1N1 विशाणू आपले स्वरूप बदलत आसता, देखून ताका बदलपी गुणांची वासिनां बदलत्या स्वरूपाच्या विशाणूच्या गुणधर्माक मतींत दवरून दिवची पडटात. दोतोरान राजूक समजावन सांगिल्ल्यान राजू आतां मेरेन H1N1 ह्या विशाणूक लागून जावपी स्वायन फ्लू विशींची बरीच म्हायती मेळ्ळी आनी तो सादूर जालो. तांणी दोतोरा कडल्यान कांय तकटे मागून घेतले. दोतोर, हे तकटे हांव म्हजे शाळेंतल्या नोटीस बोर्डार लायतलों, पंचायती कडेन लायतलों, गांवांत लायतलों आनी अशे तरेन म्हाका जें कळ्ळां तें हेरांक समजावन सांगतलों. म्हणजे राजू ताका कितें समजलां तें बाकी सगळ्यांक समजावन सांगतलो. शाबास राजू. फकत तोंडाक मास्क बांदून हे दुयेंस आडावंक शकना, तर तोंड उक्तें करून ही म्हायती सगळ्यांक समजावन सांगप आनी आचरणांत हाडप हें दर एकल्याचें कर्तव्य. दिसान दीस वाडत वचपी स्वायन फ्लूचेर जैत मेळोवप होच खरो उपाय. राजून दोतोराक देव बरें करूं म्हणून ताचो निरोप घेतलो. हांगा एक तकटो दिला, तेचेर इन्फ्लुएन्झा A, H1N1, हाव टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ अँड अदर्स हाची म्हायती दिल्या. कवर युअर नोज अँड माउथ विथ अ डिस्पोजेबल टिश्यू व्हेन कफिंग अँड स्नीझिंग. डिस्पोज ऑफ यूज्ड टिश्यूज प्रॉपरली इमिजिएटली आफ्टर यूज. म्हणजे यूज केलो की टिश्यू नष्ट करप. रेग्युलरली वॉश हँड्स विथ सोप अँड वॉटर. इफ यू हॅव flu-like symptoms, seek medical advice immediately. If you have flu-like symptoms, keep a distance of at least 1 meter from other people. If you have flu-like symptoms, stay home from work, school or crowded places. Avoid hugging, kissing and shaking hands when greeting. Avoid touching eyes, nose and mouth with unwashed hands. आता पळया नवी उतरां आनी अर्थ. तकटे म्हणल्यार पत्रकां. प्रसार, प्रसरण. संकरीत, मिश्र, हायब्रीड. प्रतिबंधक, आडावपी. पृष्ठभाग, वयलो भाग. रुग्ण, दुयेंती म्हणजे पेशंट. चिकित्सक, बारीकसाणेचो. विशाणू, जंतू. संपर्क, संबंध. भाशेगिन्यान.
आळाबंद हाडप, आटापात हाडप बंद करप, शिकार जावप, बळी पडप, नष्ट जावप, इबाड जावप, सादूर रावप, सावध रावप, बसतान बसप, कायमचो उरप, विलो लावप ना करप, आस्वाद घेवप, रूच घेवप. भुरग्यांनो, अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. धन्यवाद.